नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। गोंयांत अपघाताचे प्रमाण खूप वाढला। या अपघातान जायत्या जाणांक आपलो जीव वगडायचो पडला। ह्या वाडट्या अपघातांची वळेरी पळयत जाल्यार हालीं जनावरां खातीर जायते अपघात घडटा अशें दिसून येता। हातूंत गोरवांचो आस्पाव येता। रातच्या वेळार जायत्या जाग्यार काळोख आशिल्ल्यान रस्त्यार आशिल्ली गोरवां सहजपणान दिसना, ह्या खातीर अपघात जातात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 2019 ते 2024च्या अखेरेक गोरवांक लागून 73 अपघात जाल्ले। तातूंत 13 मनशाक आनी 19 जनावरांक मरण आयिल्ले। रस्त्यार भोंवपी गोरवां खातीर घडपी अपघाताक लक्षांत धरून सरकारान हाचेर उपाय म्हणून रस्त्यार भोंवपी गोरवांक जप्त करपाचो निर्णय घेतला। कामधेनू वा पशुपालन येवजणे खाला घेतिल्ली गोरवां भौशीक सुवातेचेर वा रस्त्यांचेर भोंवतना दिसल्यार लाभार्थ्याक दिल्ले सगळे अनुदान सरकार वसूल करून घेतले। अशा व्यक्तींक फुडारांत गोरवां सांबाळ खात्याचे कसलेच येवजणेचो लाव मेळचो ना, तांकां सरकार ब्लॅकलिस्टान घालतले। ह्यो दोन सोडून खात्याचे हेर येवजण्यो घेतिल्ल्या व्यक्तींक लेगीत होच नेम लागू आसतलो। फाटल्या कांय वर्सांत गोठ्यांतली गोरवां रस्त्याचेर भोंवतना दिसता, ताका लागून येरादारीची कोयडी जाता, तशेंच अपघात वाडटात। सामान्य लोक वा डेरी शेतकारांनी तांची गोरवां भौशीक सुवातांचेर येवची न्हय हाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा। भौशीक सुवातांचेर वा रस्त्यांचेर राखण्या बगर अशी गोरवां दिसल्यार कायद्या प्रमाण ती जप्त करतले। गोरवां सांबाळ खात्या वतीन गोमंतक गोसंवर्धन येवजण अधिसूचित केल्या। त्या प्रमाण एका कुटुंबाक चडांत चड 5 गावठी गोरवां पोसपाक मजत करतले। त्या प्रमाण दर एका गोरवा फाटल्यान दिसाक 80 रुपया अर्थीक मदत दितले अशेंय सांगलां।